पूण जेन्ना तेंचोच गव्हर्मेंट सर्वे जो येता सेंटरचो सर्वे येता तेतून म्हणटा की 8.7 इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ गोवा. तेंचो सीएम म्हणटा की 2 लाख जॉब प्रायव्हेट सेक्टरान आयज अवेलेबल आसा. सपोज 2 लाख जॉब प्रायव्हेट सेक्टरान अवेलेबल आसा जाल्यार हो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आयलो खंयच्यान. हो गोंयकारांनी डॉक्टर प्रमोद सावंताक विचारपाची गरज आसा की हांव म्हणटा एटलिस्ट लोकांक फोटो नाकात. तुमचे कडेन जॉब दिवपाक जायना तुमी सांगात तुमकां जॉब दिवपाक जायना म्हणून. गोंयान एक गव्हर्मेंटान एक अप्रेंटिसशीप स्कीम काडलेली तितून 9,000+ भुरग्यांक जॉब्स दिल्ले. त्या भुरग्यांचे आयज कितें जालां. आय कॅन चॅलेंज द गव्हर्मेंट टुडे की ईच अँड एवरी यूथ हू वॉज एम्प्लॉयड लास्ट इयर आयज तो बेकार आसा. तांकां परत रिन्यू करूं ना. त्यांचा जॉब रिन्यू जावना. ते परत त्या डिपार्टमेंटांनी ना. ते यूथ आयज परत त्योच फायली घेवन तेच डॉक्युमेंट घेवन कंपनीनी आनी लोकांकडे पांय पडत भोंवता की आमकां जॉब दियात म्हणून. ते सोंपना. ते नंतर जॉब दिवपाक जाल्यार तांकां 25 लाख 30 लाख 50 लाख हो आयज रेट जाल्लो आसा गव्हर्मेंटाचो टू गिव अ गव्हर्मेंट जॉब. जसो गोंयान जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतलो हाय आसा मोमेंट हे सगळे पोस्ट एडवर्टायज जाल्या म्हाका दिसता बरोबरय लायनी लागतल्यो. ज्या ऑफिसाच्या भायर सगळ्या एमएलएच्या घरा कडेन लायनी लागतल्यो आनी हे जॉब मागीर केन्ना कोणाक मेळटले हेची कांय गॅरंटी नासपाना. पूण ते अप्लाय करपाक ताजो फॉर्म हाडपाक ते परत भरून दिवपाक मागीर ताजी ती एक इंटरव्यू बी कितें स्कील टेस्ट बी कितें आसतली ती ही सगळी दिवपाक कमीत कमी म्हाका दिसता आमचो एस्टिमेट आसा एक 30-40 हजाराच्या वयर कॅन्डिडेट हेका गर्दी करतले.